उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बुधवारा नेरुल वाठारांतलो नुस्तें मार्केट मातये भरवण केलो। माथ्यावयलो आडोस गेल्ल्या नेरुल वाठारांतल्या सुमार 150 नुस्तेकारांक आतां भर वतान नुस्तें विकपाची पाळी उप्रासल्या। नेरुलचो हो पारंपारीक नुस्तें बाजार रायट ऑफ वे भागात आशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान हो नुस्तें मार्केट मोडपाचो आदेश दिलो। ह्या नुस्तें मार्केटाचेर फकत नुस्तेकारांचेच पोट चलनाशिल्ले जाल्यार पुराय नेरुल सयत हेर वाठारांतल्या लोकांकूय चमचमीत ताज्या नुस्त्याची पुरवण जाताली। भर गरमेच्या दिसांनी नेरुलचो हो पारंपारीक नुस्तें मार्केट मातये भरवण केल्ल्यान नुस्तेकारांक वतान धंदो करून पोट भरपाची दयनीय पाळी उप्रासल्या। नुस्तेकारांचो बाजार मोडिल्ल्यान ह्या नुस्तेकारांक समाज वावुरपी सर्वेश बांदोडकरान रातोरात तात्पुरती शेड बांदून दिली। आम्ही बेकायदेशीर गजालींक प्राधान्य दिना, मात पारंपारीक नुस्तें बाजार मोडच्या आदी नुस्तेकारां खातीर तात्पुरती सोय तरी करून दिवपाक जाय आशिल्ली अशें तांचें म्हणणें। आता सरकारान आमकां नुस्तें विकपाक बरो बाजार बांदून दिवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केला। आमचे मार्केट आमकां जाय, आमचे मार्केट आमी आतां कोरपडटा जाय हांगा वतान तो बावडो कोण येवन आमकां आदार दिलो। पयलीं आमकां शशीबाईने मार्केट बांदून दिलें, आमी वता कोट्टा म्हणून हांगा आपले मोडून दुडू आनी मार्केट आमकां धरलेलें। आतां हे आमचे मार्केट देरेबेन मार्केट मोडलें आमच्या सांगोन आसतना हांगा आमकां घालनी वता काय बे हांगा कोण बावडो येयलो तेणे आमकां बे सोंतिरो दिली केली, आमची काकूट केली, आमकां चोपडी करून दिली। आमचे मार्केट आमकां जाय म्हणटाचे मातशे त्रास जाता न्हू, शेड जाय आनी कितें म्हणला ते करूंक जाय न्हू। पळय आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमचे हे फिश मार्केट बरें बांदून आमकां दिवचे पावसाच्या आदी, कित्याक पावसान बसोंक जायना, सगळी वारें मारता आनी सगळीं भिजता म्हणून तेच्या पयले बांदून आमकां दिवचे। तेका ते बांदून दिवपाक मातसो हेल्प करचो, नाल्यार आमचें आनीक कांय ना। आमी तुमचे सिरीयस मागना काय म्हणा, आमी जे कॉस्ट करता रोड खंय आनी हे मार्केट खंय तेंच्यांनी कितले सांगला रे मोडटा, कितले पासून मोडटा म्हणटा 12.5 मीटर 12.5 माय जावन न्हू हे कितले आहा रे 15 म्हाका दिसता 15-20 मिटराक आहा रे रोडाक तूं हे कित्याक मोडूंक घातले। See, I am not supporting illegal structures here. I am not supporting illegal structures, but at the same time, government has to look into rehabilitation of the existing 25-year-old. There is already a fish market. ते खातीर सो गव्हर्मेंटान एक टेम्पररी रिहॅबिलिटेशन करून तेंका हे केल्ले जाल्यार बरें जाता आशिल्ले, बट हावेवर नाव इट इज ऑलरेडी डेमोलिश्ड फॉर वॉट एवर सपोर्ट आय कुड एक्सटेंड। काल हांगा मोडल्या नंतर हांव हांगा पावल्या नंतर सगळे हांगा मेस आशिल्ले, आमी रातोरात लेबर घालून सगळे क्लियर करून टेम्पररी एक शेडनेट घालून तांकां बसपा खातीर तरी एक प्रोविजन करून दिले। अँड ऑल इंडिव्हिज्युअल जितलेय फिशरमॅन जा तांकां आमी एक अम्ब्रेला दिल्या। सो इन केस इफ दे आर सिटींग मातशे भायर हांगा थंय बसून जाल्यार तांकां गरमी जावन हे गरमी रावलो हांव कसो घाम पडटा। सो इट इज नॉट पॉसिबल ओनली हू हांगा बसून तू एक 10 मिनटां हांगा बसून पळय इतलो सारखे गरमेन तू इट इज नॉट पॉसिबल टू सिट ओवर हियर। सो एटलीस्ट सम काइंड ऑफ रिलीफ मेळचे म्हणून वॉट एवर सपोर्ट आय कुड डू फ्रॉम माय एंड आय हॅव मेड शुअर दॅट आय हॅव गिवन देम अम्ब्रेलाज आनी दिस शेड आय हॅव प्रोवायडेड फॉर टेम्पररी। आणि 100% म्हाका दिसता आमचो सीएम प्रमोद सावंत आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण भारत गोवा आणि हे जितले जे प्रोग्राम्स तेणे काढल्या ते हितून तरी आमकां खंय ना खंय एकोमोडेट करून 150 फिशरमॅन्साक खंयचोच फाटी दवरचो ना आणि हे इमिडिएटली जाता इतले बेगीन आमकां बरेपैकी अशें ना की बेश्टे आमकां शेड बांदून किंवा फिश मार्केट बरेपैकी इवन एअर कंडिशन फिश मार्केट आमकां दिवचें, म्हणजे कोणाक फिश मार्केटान येवपाक बसून लज दिसपाक जायना। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।